हांव दिप्ती दिवाकर साळगांवकर, वाडी तळावली पंचायत वॉर्ड नंबर 7 निलंगांव जाल्लें आसा. सो हांव म्हजे सगळे फ्रेंड्स फॅमिली आनी म्हजे सगळे वोटर्स आसा तांकां मना पासून आभार मानता की तांकां लागून हें सगळें घडून आयलें. आमकां खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचो कांयच हेल्प नाशिल्लो. हे सगळे इंडिविज्युअल आमी एज अ इंडिविज्युअल कॅन्डिडेट रावले. दिस वॉज ओन्ली पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑल दीस पीपल वॉज बिहायंड म्हणजे म्हजे फाटल्यान आसा तांकां लागून सगळें खूब प्रेशर आयलो, खूब कितें प्रेशरायज केलें, पण आमी हार मानली ना, फुडें दटून रावली. आनी हे सगळें म्हजे फ्रेंड्स आनी म्हज्या फॅमिलीक म्हज्या फूल वोटर्सांक लागून घडून आयला. ओके येस. वॉर्डाक लागून कितें असेल तुजें हें? वॉर्डाक लागून डेव्हलपमेंट आनी म्हणजे जे कामां जावना सगळ्यांची कंप्लेंट आसा ती सगळ्यान पयलीं आयकून घेवन ती कंप्लेंटाचेर आमी वर्कआउट करतली आनी कलेक्टीव एफर्ट्स येतले सगळे मिळून. इंडिव्हिज्युअल डिसिजन केन्नाच आसचें ना. जे म्हजे सगळे वोटर्सांनी म्हाका सपोर्ट केला, तांणी एनकरेज केला, तांचे सगळ्यांचे व्ह्यूज ओपिनियन घेवनूच फुडें वतली. आणि 200 किती होता येईल आमकां? 222 लोकांचे आमी सामके रेडी आसतले. त्याच्या फुडें जे लोक आमकां कमी पडला कोण आमी खंयच्या लोकांक जे आमी कमी पडला तेंचे आमी काम करून सगळे फुडले वर्सा आमचो रिजल्ट पावरफुल आसतलो नेक्स्ट हेका.